ऐकू येता? ना रे. मोगडा बापा, पुता आणि पवित्र आत्म्या, केरीत आयच्या ह्या वेळापासून तुका आर्गां दिता. तुझे उतर आमकां शिकयता की दोग वा तेग तुझ्या नांवान एकठांय जातात तेन्ना तूं आमचे मदें आसाय म्हूण. तर हे वेळार जेजू, हांव दर एका हांगा हाजीर आसलेल्या म्हज्या भावा भयणांक तुजे आदीन करता आनी तुझे उतर आयकूंक आनी आमचे जिवीत बोलदूंक हांगा आयल्या. तुझे उतर परगटलेल्या भावाक विन्संटाक तुझ्या मोगान भर. तर तो उलयता तें उतर ताचें न्हय, पूण ताच्या तोंडांतल्यान तुजी उतर जावं दी. पवित्र आत्म्या, हो वेळ तुजे बरोबर सारूंक आमकां आदार दी आनी तुजे उतरा वरवीं दिसान दीस आमचें जिवीत बोलदप आनी तुजें जिवीत आमी जियेता तशें आमकां कर. हें मागणें आमी करता जेजूच्या नांवान. आमीन. आमेन. 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 देव बरें करूं लॉरी, देव बरें करूं. थँक्यू. बाबा ओलेसिया, तू कोता बाइंडिंग प्रेयर कोता बाबा? Yes. ओके, स्लो मोड. हाँ, स्लो मोड. Okay. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिल्या, त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाड्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनींत, जमनी पोंदाक आनी सगळ्या धरतेर. तूं आमचो रचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळ्या तुझे रचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नश्ट्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताचो दुवेस करता. जेजूचें पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वाडयल्लें तें अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुझ्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हें मागणें आमी करता जेजू तुझ्या पुताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 God bless you. God bless you, Alicia. Praise God. Beautiful. All right, Baba Joycey. Argan tuka Abba Bappa, Argan tuka Jesu Christa, Argan tuka Povit Atmya. गेल्या बुधवाराक ब्रदर विन्संटान आमकां बhôgxitolaच्या गोवायकेचेर देवाच्या उतराची समजणी दिली की आमचें तारण कशें जाता. ब्रदर विन्संट विचारता, जेन्ना आमी ओन भावात्यांक पयले पावट देवाचें उतर सांगता तेन्ना कितें सांगपाची गरज. आमच्या भयणांनी कांय जबाब दिले. देव मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो, ताणें दर एक आमचें पातक आपल्याचेर घेतलें आनी तो मेलो आनी पुनो जिवंत जावन स्वर्गार बापाच्या सांगाता आसा. जेन्ना आमी देवाची ओळख दुसऱ्यांक दिता, आमी जेन्ना ती आपल्या जिवितांत आपणायता तेन्ना तांचें नवो जल्म जाता. फुडें ब्रदर म्हणटा, तो देवाच्या उतरांत वेचे पयलीं ताका कोणें विचारलें, तूं क्रिस्तांव कित्याक? ब्रदरान ताका जबाब दिलो, ल्हान आसतना ताका बावतिस्म दिल्लो देखून ताचे लागीं सर्टिफिकेट आसा. पयलें ब्रदराक क्रिस्तांव कित्याक ताची समजणी नासली. जेन्ना तो देवाच्या उतरांत आयलो तेन्नाच ताका उतराची समजणी मेळ्ळी
देखून ब्रादर आमकां विचारलें, आमी कशी जाणां की आमी क्रिस्तांव म्हूण? आमी आमचे कशें तारण जाला म्हूण? जेन्ना आमी मानून घेतले की जेजू आमचो सोमी दोनी आनी आमचो सर्वंडार म्हूण, आनी ही समजणी मेवली की कुर्सार कितें घडलां तें जेजून आमचे पासत कुर्सार मेलो, आपले रोगोत वारयलें, आमची सगळीं पातकां आपणाचेर घेतली, आमचे पासत मेलो पुनः जिवंत जालो, आतां सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. ही समजणी मेळ्ळ्या उपरांत आमी तोंड उक्तें कोत्ता आनी जेजू, हांव तुका आर्गां दितां, तुवें आमचें मरण मेलय, आमची पातकां आपणाचेर घेतली आनी एक नवी रचना केली. देखून हांव तुका आर्गां आनी वाकाणी दितां बाप्पा. त्याच वेळार आमचो आत्मो नवो जाता. ब्रादर पयलो केन्नाच नको आसलो की नवी रचना कशी जाता ती. जेन्ना ताका कुर्साची समजणी मेळटा, जेजू कुर्सार आमचे पासत कितें केलें, जेन्ना आमी कुरीस पळयता, आमी समजता की गुड फ्रायडे जेजू कुर्सार मेलो, पूण कुरीस म्हणजे देवाचो मोग. आमकां नवें जिवीत दिवपाक तो कुर्सार मेलो, आमचे दोग कश्ट आपणाचेर घेतले. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:17 ह्या वळींतल्यान आमकां सांगलें, जो कोण ह्या संवसारांत जल्मात येता तो मेल्लो कसो येता. तेन्ना पयले ल्हान भुरग्याक केन्नाच क्रिस्तांव करिनासले, त्या भुरग्याक व्हड जावंक जाय आसलें, ताका देवाच्या उतराची समजणी आसूंक जाय आसली, तेन्नाच त्या भुरग्याक बावतिस्म जातालो. आतां आमी जी कॅथलीक आसात, आमी समजता बावतिस्म घेतल्या आमी नवी रचना म्हूण. आमी आमकां फटयता, आमचो बावतिस्म जाला म्हूण आमचें तारण जाला, पूण जेन्ना आमी व्हड जाता तेन्ना आमकां ह्या देवाच्या उतराची समजणी कोणेच दिवंक ना. ज्या दिसा जेजू कुर्सार मेलो आमचे पासत, आमी आतां कोणें आमकां देवाच्या उतराची समजणी दिली, जे जेजू आमचे पातक आपणाचेर पातका पासत मेलो. म्हाका देवा बरोबर संबंद दवरपाक जे पातक आसलें तें आतां पयस जाता. म्हजो आत्मो नवो जाता आनी सासणाच्या सासणाक म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता. 1 John 4:17 म्हणटा, as he is so are we in this world. My spirit and Jesus spirit becomes one. त्याच वेळार हांव ह्या संवसारांत जेजू सारकें जाता. जेन्ना आमी हारशांत पळयल्यार आमकां दोळ्यांनी देखता तेंच दिसता, पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा पोरमोणें पळयता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. फुडें ब्रादर म्हणटा, गॅलेशियन 2:20, आतां हांव जियेता जेजूच्या बावातान जियेता. जेजूचो बावाट आनी आमचो बावाट सेम, कसलोच चेंज ना. ब्रादर म्हणटा की तो जल्मला गोंयांत, पूण 17 वर्सांचो आसतना तो गोंय सोडून पुणे गेलो शिकपाक. 10 वर्सां शिकून 25 वर्सां बारेन गेलो. केन्नाच ताका चान्स मेवलो ना आमचे भाशेन उलोवपाक. 38 वर्सां जावन तो परतून गोंयांत आयलो.
तो उलोवंक सोदतालो आमची भास. आतां आख्खे वर्सांत पवित्र आत्म्याचे उद्देशी तो उलयता. बरे भाशेन इंग्लिशीन वाचला दुसऱ्याक मानता तशें, पूण कांय समजणी नासली. ज्या दिसा ब्रादराक उतराची समजणी मेवली, देवाचे उतर पोरगोट जालें, पुरसाची समजणी मेवली, जेजू कितें केला तें सगळ्याक तो गेलो. गुड फ्रायडे, इस्टर संडे, पूण समजणी कांयच नासली. जेन्ना ताका समजणी मेवता, जेजू म्हजो शिराप, इफेन, लॉस, पातक सगळें वायट आपणाचेर घेवन म्हाका नवी रचना केली. तेन्ना ताणें जेजू सोमी दोनी म्हूण मानलो. दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा ब्रादराची भूक जेजूचे उतर आयकोपाची वाडटा. देवाचे उतराचो खूब मोग वाडटा. ताच्या जिवितांत आख्खो दीस ते देवाचे उतर आयकत रावतालो. समजणी मेवले उपरांत आतां पवित्र आत्मो ताका शिकोवंक लागलो. आतां ताचो संबंद वाडटा. ओळख वाडत वेता. गलेशियन 2:20 सांगता, हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, पूण जेजू क्रिस्त म्हजे सोबें जियेता. हांव जियेता जेजूच्या भावांतान. जॉन 14:12 जेजू सांगता, जेन्ना आमचो भावाट जेजूचेर दवरता, आमचो भावाट जेजूचो सारको जाता. आमी जेजू भाशेन कर्तुबां आनी ताचे परस व्हड कर्तुबां करतलीं. व्हड कर्तुबां म्हटल्यार जेजून देवाचें उतर पोरगोट केलें. ताणें पवित्र केलें तेन्ना पवित्र आत्मो नासलो. जेजू स्वर्गार वेतोच पवित्र आत्मो आयलो. पवित्र आत्म्या विणे आमच्यान कांयच करूंक जायना. पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना. आमी फकत धर्म करतल्या. जेन्ना हे जेजू पोरगोट करतालो, देवाचे उतर मनशाक आनी ताच्या शिसांक म्हणलें. जॉन 14:26 बाप जेजूचे नावी म्हणजे पवित्र आत्मो धाडटलो आनी सगळें शिकयतलो. आनी जेजून सगळ्या त्या सोगोट आमच्या मनांत हाडटलो. पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी. जेन्ना पेंटेकॉस्ट दिसा पवित्र आत्मो आयलो तेन्ना पेद्रू उलयलो. देवाचे उतर पोरगोट केलें आनी 3000 लोक नवी रचना जाली. देवाचे राज्यान भितर चल्ली. देखून आमी नवी रचना जाता. पवित्र आत्मो आमचे भितर येता तेन्ना देवाचे उतर पोरगोट करता. तेन्ना जो कोण देवाचे उतर आयकता तांकां समजणी मेवता. आमचे पोरगोटणे वरवीं पवित्र आत्मो तांचे भितर वेता आनी ती नवी रचना जाता. जेजूचे राज्यान भितर सोदता. देवाचे उतर आमचे शक्तीन न्हय, पूण पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जाणवायून आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता. आमेन. Amen. 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 Thank you, Amen. Jyoti.
Praise God. Praise God. Jesu Praise Bargam. God. Zaite kam kele mugo Joycey. Detail. Thank you. देव बरें Sister करूं. Joycey, तुका एक सांगू सोदता तुवें जें रिकॅप केलाय सामकें डिटेलान केलाय सामकें उतर पासून सोडूंक नाय तुवें Sorry. Praise Praise God. God. Praise God. Praise God. God. Thank you, Ata, Jesus. let's give glory to Most High God. Testimonies, please. Yes. Yeah. Ilu, tu kuaha? Maria, Amudo, I'm start karo. Oi, corre, Baba. My testimony अशे in the month of March म्हाका कितें जावपा लागले ओड्ड्यान म्हजे खूब दुखपाक लागले chest pain okay आनी दुखता न्ही I went in fear इतले fear जाले I was full of fear anxiety depression and suicidal thoughts म्हाका न्ही panic attacks येताले सगळो हात कडकड येतालो पांय कडकड येताले म्हाका झॅम पडनाली आख्खी रात ते खूब दीस अशेंच गेले मागीर आमकां कोणें सांगलें एक सायकॅट्रिस्टा बोलेर वच म्हणून मागीर हांव थिंगा गेलें तेणें म्हाका मेडिकेशन दिलें आनी मेडिकेशन दिलें आनी आय वॉज टेकिंग द मेडिसिन्स ओके बट दॅट वॉज नॉट हेल्प म्हाका कांयच हेल्प करनालें तेन्ना आय केम थ्रू JCLM हेल्पलायन आनी म्हाका सिस्टर जुडी तेणें म्हाका तें येयलें म्हजें कॉन्टॅक्ट आनी म्हाका 2 स्क्रिप्चर दिले 2 Timothy 1:7 and Isaiah 41:10 ते कंटिन्यूस म्हणून ते हांव मागीर म्हणत रावलें आनी म्हाका न्ही एकदम नेगेटीव हें येतालें एकदम नेगेटीव तकलेन येतालें कितें जातलें हांव अशें कितें सदां नेगेटीव हांव चिंततालें आनी मोर ट्रबल इनवायट करतालें देन म्हाका ते जुडी अशें करून वॉयस मेसेजीस आनी कितें अशें धाडूंक लागले म्हणजे देवाचेच उतर आयकोत राव आनी ब्रदर जॉन्सनाची टिचिंग्स बीन मागीर ते हांव आयकोतालें कंटिन्यूस आयकोतालें then slowly I came out of the fear okay and then what happened but I was still on medication दोतोराचे वखदां हांव अजून घेतालें and every month न्ही म्हाका दोतोर जुमार येतालो since covid it was closed no and every month तो म्हाका सांगतालो what medicines दिला न्ही तेच घेवपाचे मागीर हांवें दोतोराक कितें सांगलें लास्ट मंथ 6 म्हयने जाले म्हणलें हांव मेडिसिन्स घेतां आनी नाव आतां हांव सारकें बरें why I should continue तो म्हणपा लागलो ना तूं बंद केल्यार तुका रिलॅप्स जातलें अशें म्हणपा लागलो घेयना जाल्यार then I send a message to Maria and I even send a prescription to her and then I told her like this अशें दोतोर सांगता मागीर तेणें म्हाका सांगलें हें वखद न्हिदपाच्यो गुडयो आनी एग्जायटीच्यो आनी तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें that I started confessing again and again then since I stopped the medicines completely mugeli jam maka podos nali only with the medicines I used to get sleep like and then I told sister Maria and tene maka John 14:17 dile to confess so every day on the rosary beads so every time I used to confess like and slowly my sleep came back I started sleeping properly then after few days I got an attack of again chest poking pain so much so I couldn't whole day like it's to poke like same when I had fear like that and then I told her and she immediately called me the next day and she did a prayer म्हणजे प्रे केले म्हजे बराबर फोनार आणि म्हाका तेणे स्क्रिप्चर्स दिलो I am a body of Christ Satan you have no power over me greater is the spirit of God is inside me than the evil spirit in the world I overcome every evil with good thank you Jesus and Colossians 1:13 तेव्हा म्हाका रिपीट करपा लागलें हांव ते करीत रावलें रिपीट and slowly my chest pain went now like I'm fully free from chest pain as well as sleep problem and I praise Jesus thank you Jesus and thank you Maria very much for always being there for me okay Okay, Philu. Praise God. It wasn't me. Remember, we spoke about Pressie's testimony. Yeah. I And was it very much touched touched by you. Pressie's testimony last Wednesday. It was same like what I went through. She was telling, and my mugala go dekho side in boslo halalo, and to dekho unpala when Pressie was telling, same you went through, and that gave me like confidence that even I will share my testimony and tell like that. And Yes. actually, I had given my testimony in Mighty Mom's first testimony, Mighty Mom, where Janet is there, no, over there.
And then I gave in Melbourne audio testimony. Then per teachings also I told about it. Wow. Then this is the 4th time I'm telling. Awesome. Yeah. So people who are like going like me, fear, and for them, like I want like to share my testimony with them. Nothing is impossible to God. You only have to believe in Him. That's Yes. all. Yes. Thank you, Philu. Yeah. Thank you, Maria. Praise God. And it was Pressy, you know, how she used that one scripture. She chewed on it. She Yes. swallowed it. She was biting on it, and she was chewing and doing everything. Praise God. Jesus Weren't you, Karga. Pressy, Baba? Yeah. Jesus Karga. Praise God. Jesu Karga. Praise God. Ani kon ha aha zaiti chol. Yeah. Ulla ya. Yeah. Nice. Come on. Who else? Anyone has anything to say? So loje apna. Nanzala magi aum brother sangta. Come on. Hello. Praise the Lord, brothers and sisters. Praise God, Sheetal. Praise the Lord. Praise the Lord. The right person. Yeah. So my father has a testimony he wants to speak. Praise God. Praise God. Praise God. Santosh. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord, Lord. brother Santosh. Santosh. जेजू कारगान दिता वखण दिता वंदन करता नमस्कार दा मागेल नाव Wow. संतोष हा टेस्टमेंट दिता म्हाका 20 वर्सां पांया प्रॉब्लेम जाले आनी म्हाका प्रॉब्लेम जाय ते वखद केलो डॉक्टराल केलो जाय ते वखद केलो झाडपल्याची जाय ते मेडिसिन केलो काही वखद बऱ्या पडना आनी एक भयणीन म्हाका ते घरा कडेन गेले तेन्ना मलिना म्हणून एक ब्रदरा फोन मारले आनी संतोष तूं बरो जालो ना म्हणला मी मागीर त्या रोखडे फोन मारून म्हाका ब्रदराक कॉन्टेक्ट केले आनी ब्रदरान म्हाका मागणी केले मडगांव आनी ब्रदरान सांगपाक म्हाका डेली तूं रेतीर यो आयतारा हांव डेली वचपाक लागलो थंय तितलें म्हाका जेजूची वळख नाशिल्लें हांव जायते हे पिडे घश्टीशिल्लो लोळटिलो बोवाळ मारतिलो हे जातिलो जायते जातिशिल्ले मागीर ब्रदरान सांगलो तूं भिनाका डेली वचपाक लागलो 5-6 म्हयने जाले वयते आसा मागीर म्हाका सांगलो ब्रदर सांगलो तूं भिनाका तूं देवान हात लायला ऑलरेडी तुजे काळजांत देव आसा आनी तूं लोकांचेर हात दवरून तूं रोजार करतालो आनी तुगेर घरा कडेन लोक येतालो म्हूण सांगपाक लागलो अशें करून एक दीस घरा कडेन टीव्ही लायलो टीव्हीचेर रोपे चॅनल येतिले आनी जाय ते वास्कोटोच्या रेतीर येतात आनी हांव लायला टीव्ही डायगो ब्रदर रेती जाले म्हाका कोण ब्रदर खबर ना म्हाका ते टीव्ही लायले की म्हाका जाय ते अभिषेक जावपाक लागले हालपाक लागले कडकड येवपाक लागले कितें जालें हांव बायले सांगलो आज एक दीस वचचें आमी रेतीराक मंगळार रेतीर आसा एकच दीस पळोवपाक वचचें म्हूण सांगलो मागीर हांव गेलो बायले घेवन भुरग्यांक घेवन गेले तेन्ना फुडें बसल्या सारकें आनी ब्रदर काय बरें कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लिशान उलयता आनी कोंकणीन ट्रान्सलेट करता त्या कोंकणीन करतना म्हाका बरो अभिषेक जाता आनी जाय ते लोळटा अभिषेकान हांव सारको अशें सदी डेली वचपाक केन्ना मंगळार येताले जाताशिल्ले जाय ते प्रॉब्लेम येतील म्हाका वचपा बीन रेतीर वयतना कितें पोटा दुखचे हे दिवचे ते दिवचे मागीर हांव जेजू सांगचे जेजू तुज्या रक्तान म्हाका घटाय दी शक्ती दी म्हणटा देवा कडेन म्हाका तितलें वळख ना जेजूचे मागीर डेली वचपाक लागलो मागीर वास्को टुरिस्ट जाय ते रेतीर सगळे वचपाचो आनी हांव दोनूय देवा उलो मारतलो त्या देवा बी उलो मारतलो आनी त्या देवा बी उलो मारतलो मागीर एक दीस म्हाका जेजूचे सगळें म्हाका कळ्ळें देवाली उतर कितें म्हूण म्हाका देवाची जेजूचे भावडतलो जेजू तूं एकलोच देव म्हणून आनी मागीर देवाक खुशेन काडलो आतां जेजूक हांव वेंगमान आसा जेजूचे आसा जेजू कितें मागलें जेजू म्हाका दिता कितें जाय ते त्रास येयले म्हाका जेजू म्हाका साल्वार केलो आनी आज हांव जेजू नांवान चलता भोंवता बायक चलयता जेजू नांवान थँक्यू लॉर्ड थँक्यू पळय Praise Thank God. you, जेजू Jesus. कारगा जेजू कारगा Argan Jesus. Wakanis. Praise Praise God. God. Praise God. Thank you, Jesus. Argan tuka जेजू Thank you. देव बरें करू संतोष. तूं चॅम्पियन. Praise God. तुवें जेजू दुसऱ्यान दिवपाचो तुजे सांगाता सारखे God. आनी कोण आहा? Praise जालें? All right. अजूनही हात बाबा. दिसता म्हाका अजूनही हात Right. खूप जाण आहात
जी आयज गोवा की दिवपाक आसात पण तुम्ही फकत लॉसतात. म्हाका एक testimony दिवंक brother. Yes. Oh, so there you go. Go ahead, Janet. Okay. काल माझी धूव हांगा चॅक रिपब्लीक वयताना तें गेलें आनी टायमार पावलें एअरपोर्टाचेर सावन तेका तेजे प्लेसीर वचो एटलिस्ट तेका देड वर लागता. सो एस्टिमेटेड टायम आमी चिंतलो हांगासान एटलिस्ट तेका सातांक पावतलें म्हूण तें. आनी सो 7 जालीं आनी दिस टायम तेणें न्यू रूम तेणें ऑलरेडी बूक करून दवरलेलें आनी न्यू आतां लँडलॉर्ड सगळें कन्फर्म केलेलें. ते टायमींग कितें जालें तेका बस मिस जाली एअरपोर्टाचेर सावन. सो आतां तेका ऑलमोस्ट 2 वरां तेका आतां डिले जालें. आतां आमचे टायमा प्रमाणे आतां 10:30 तेका 10:30 त्या टायमार हांवें आनी म्हाज्या घोवान कितें मागणें केलें साम 91 आनी म्हटलें की जेजू तुवें ऑलरेडी आंज पडवे धाडल्यात ऑलरेडी तेका राखतात आनी तें सगळें तेका पावयतलें. तो लँडलॉर्ड तेज्या घरा फुडें ते पावतकूच येतलो टायमार दार उक्तें करतलो आनी ते रुमान वयतलें. हें सगळें हांवें विजन केलें आनी देवाक आमी दोगांयनी आर्गां दिलीं आनी आमी टांगसान आमी प्रे करूंक लागलीं. नॉट अ वरी नथींग कितेंच म्हणजे येतालें हांव तें खावूंक जालो खंय पावतलें काय तें तो टायमार न्यू लँड घरा येतलो ते टायमार 10:30 जायी तेणी त्या टायमार आनी तो घडये न्हिदल्यार कितें जातलें हेका कोण उक्तें करतलो सगळें येतालें त्या टायमार हांवें कितें केलें रिब्यूक केलें सगळे थॉट्स येताले तितले रिब्यूक केलें आनी देवाक आर्गां दीत रावलीं आनी म्हणलें जेजू हें हांव विजन कोत्ता आनी तेंच विजन म्हाका तें पावतकूच म्हाका दिसती पडटलें आनी म्हाका काळजांतसान देवाक आर्गां दिवंक जाय जशें हांवें मागणें केलेलें देवाक आर्गां दिलेलें तेच भाशेन तें पावलें ने रुमा फुड्यान तो लँड ओनर येयलो ते टायमार दार उक्तें केलें आनी तें गेलें आनी थंयसान तेणें म्हाका झूम लिंक धाडून म्हाका दाखयलें. सो म्हाका देवाक आर्गां काळजांतान जेजूक दिनवासनी मोहिमा दिवंक जाय आर्गां जेजूक. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. Praise God. Thank Praise you, God. Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. आमचो जेजू सदांच विश्वासी आपल्या उतराक आनी जेन्ना आमी विजन करता तेन्ना सदांच तो आपल्या उतराक विश्वासी वय की ना. Hallelujah. Oy, brother. Praise God. Oy, brother. Praise God. Florencio बाबा सांग रे आमकां. Baba Florencio, you can unmute. Yes, brother. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Yes, praise God. Brother, I have 2 testimonies about today. कोंकणीन सांगा. आवय. Okay. आवय म्हणटाय आमचे भाशेन उलोवपाक. आमचे भाशेन उलोवपाक. जेजूक आर्गां. So, praise God. Okay, I'll start with the first one. So, आयज हांव देंपारा सुण्याक घेवन भायर वयतालो आनी येता आसतना तेणें फातर खाल्लो व्हडलो आनी तेज्या पोटान बीन वसत जाल्यार हांवें थॉट येयलें तेज्या पोटान बीन वसत जाल्यार कितें जातलें एंड ऑल दॅट एंड ही डज दॅट एवरी टायम बट एवरी टायम वेन जेन्ना हांव ताका काडूंक सोदता तो फातर तो काडूंक दिना सो टुडे सो आयज कितें केलें हांवें सो I calm down and I wait and हांव रावलो पेशंटान आनी म्हाका होली स्पिरिटान एक थॉट दिलो की तूं सुशेगाद बस आनी हांव सांगता तें कर म्हूण. सो देन म्हाका होली स्पिरिटान सांगलें आय मीन म्हाका हांवें एंजलाक एक कमांड दिलो की वस आनी हांव तुका कमांड दिता वस आनी तो तेज्या तोंडान फातर आहा तो काड म्हूण जेजूच्या नांवान. सो देन मागीर हांव आर्गां दिवंक स्टार्ट केलें एंड देन तेन्ना इमिजिएटली तेणें तोंडांतलो फातर भायर उडयलो एंड this was not easy to remove with my own hands. Praise God. Praise God. And दुसरी टेस्टिमनी आणि दुसरी टेस्टिमनी माझे गोयाची I mean the truth. Today
today after having lunch, I drank some. No, I think it was before. Okay. Konkani. Praise God. Okay. So आयज हांव उदक पिवन एक नॉर्मल उदक पिवलो सदांचे भशेन आनी मागीर मातशें वखतान म्हाका एक थ्रोतान खोकली येवंक लागली आनी थ्रोतान एक कितें शिरकल्ले भशेन हांवें फील जावपाक लागलें. सो म्हाका उलोवंक पासून जायनासलें, इतली खोकली येताली कंटिन्युअस. मागीर हांवें मार्क लेवल 23, 24 ऑथॉरिटी घेतली आनी कमांड केलें तें कितें दुखतालें, कितें पेन आहलो, कितें शिरकल्लें गोंयान, ते ऑथॉरिटी घेतली आनी ताका शिरप घातलें आनी जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान हांव तुका शिरपायता आनी उठ आनी दोरयान चलोंक लाग म्हटलें इन इंग्लीश. ओके. आनी मागीर तरी पूण खोकली येताली, पूण हांवें ती खोकलीचेर नदर मारूंक ना, मिन्स फोकस करूंक ना आनी जेजूक आनी अर्घां दिवपाक स्टार्ट केली. आनी मागीर 2 मिनटांनी म्हाजी ती खोकली बीन सगळी येवपाची बंद जाली आनी म्हाजी थ्रोत बीन सगळें क्लियर. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. Argan Jesu. प्रेज गॉड. म्हाका एक आहा टेस्टिमनी. Go काल ahead. आमच्या ऑफिसांत भुरग्यांक एग्जाम आहलोली. म्हणजे सरान थोड्या भुरग्यांक एग्जाम करपा आपयले आनी तरी एक स्टुडंट आपल्या आवयक घेवन काणकोणसान युनिवर्सिटी बायकान ती येयली. येता आसतना ते आमचे ते युनिवर्सिटी कडच्यान ते टर्न घेता थिंगसर ओशीर रस्तो आनी थिंग सगळीं झाडां जाले. म्हणटरी तेंका ती नवी वाट म्हणटकूच तेका ती बायक कंट्रोल जावना. ती एक दुसरी मोटोर येता तें पयलें आनी ते सायडीन गेले आनी ती आवय आनी त्या भुरग्यां सकयल पडली ती बायक घेवन. आनी त्या वक्तार हांव नाहलोलें कित्याक आमच्या ऑफिसांत मीस आहा म्हणून हांव मिसाची प्रॅक्टीस करपाक गेलोलें. सो मीन टायम थंयसर येता म्हणल्यार म्हाका आमचे ऑफिसांत दुसऱ्या स्टाफान सांगलें म्हाका की हे भुरग्यां आनी आवय पडली म्हणून. आनी आतां हांवें ती हूंय हाय म्हणूंक लागलें. हांवें ती म्हणूंक लागलें आतां क्लासीन बसोन हांव तेका उबारून हाडलां. मागीर हांव काडलें आनी गेलें तेका पळोवपाक. चोय जाल्यार मागीर ते पांया कडेन उजो पांयो सकयल बरो सुजला. म्हणजे हांवें तेका सांगलें तुका कांयच जालो ना, कांयच भिवपाची गरज ना, तुका देव पेपर करपाक दितलो म्हणून. म्हणटकूच तेंची एग्जाम फर्स्ट फ्लोराचेर आहलोली. पूण तेका चलों जायना म्हणून मुगे ऑफिसांत तेका न्हू दुसरी क्लास आहा थिंग तेका सरान सांगलें तेका थिंगा आन्सर करून दी म्हणून. मागीर सर येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो यू जस्ट टेक केअर ऑफ दीस चायल्ड, यू गो एंड सीट देर म्हणून. हांवें लागलें बरें. मागीर हांव काडलें बसलें तेका आनी पेपर स्टार्ट करचे पयलीं हांवें तेका सांगलें तुका कांयच बी नाका, तुका पेपर करपाक मेवतलो. जेजूच्या नांवान तूं पेपर बरयतलें म्हणून. एस मॅम म्हणूंक लागलें. मागीर वचोन तेका पेपर दितकच तेका सांगलें कांयच बी नाका, तूं सुसेगाद पेपर बरय म्हणून. जेजू तुका हेल्प करता म्हणून. आतां तें हिंदू म्हणटकूच तेका चड म्हाकाय सांगपा हें नाहलोलें कित्याक क्लास जाता न्हू आनी एग्जामीचो टायम म्हणटकूच तेका हांवें फकत एकूच जेजूचेर विस्वास दवर आनी जेजूच्या नांवान पेपर बरय म्हणलें. तुका पेपर सगलो बरोवपाक बरे भाशेन जातलो. मॅम म्हणूंक लागलें. मागीर पेपर जातकच मागीर हांवें तेगे पेपर दिले आनी मागीर तेगे आतां वचपाचें जालें. मागीर हांवें तेका हांदाचेर स्टाफान तेका दोगांय हांदाचेर गायलें आनी हांवें तेका बायकाचेर वयलें आनी तेगे आवयक हांवें एग्जाम करता आसतना तिच्या आवयक वचोन सांगलें चोय तेगे चेडवाक कांयच जालो ना, तेका फ्रॅक्चर ना, कांयच ना, जस्ट म्हणलें तें बिश्ट स्वेलिंग येयलां आनी ती तेका म्हणलें दुखता. म्हणूंक लागलें. मागीर आपूण म्हणूंक लागलें आतां JMC वयताय आनी तेका एक्सरे काडून पळयताय. हांव म्हणलें तूं काड, तुगे कितें करपा आहा म्हणलें तें तूं कर. म्हणलें कांयच ना तेका. मागीर हालीं म्हणलें तूं म्हाका ऑफिसांत मातशें फोन कर तुगे इन्फॉर्मेशन जाण जावपा आमकां कित्याक सराक कळपा वेळ. म्हणूंक लागलें. मागीर सकाळीं तेणें म्हाका आयज फोन केलो ऑफिसांत. मॅडम म्हणूंक लागलें म्हाजे एक्सरे काडली आनी एक्सरेचेर कांयच मेळूं ना, बिश्ट स्वेलिंग मेळ्ळें म्हणूंक लागलें. हांवें सांगोना तुका म्हणलें कांयच ना म्हणून. तुका वय आपणा आई सांगताली म्हणूंक लागली.
आई सांगिल्ली म्हणून तू कांयच ना जेजूच्या नावान ते कांयच जावची ना. दिस इज माय टेस्टिमनी. Praise थँक God. यू जीसस. आर्कान Thank you, जीसस. Jesus. Praise God. Praise God. Jesus God. Jesus God. चल ब्रदर कमेंट्स करूया मरे. ओके, अजून एक कोण हा? म्हाका दिसता अजून एक कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय. मी फकत लॉस. आसा ओके. ना पण ना हांव लोट दिता, म्हाका दिवपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. Praise God. वाव Sam. एरन गेल्या त्या सुमाराक म्हज्या बाबाक सांजे मायत्याक हिकअप्स येवपाक लागले. आनीक पयलीं ऑगेन्स रावली हांव आनीक उदक पिलो तो आनी कांय जावंक ना. मागीर हांवें कमांड केलें आनी विदीन अ फ्यू सेकंड्स ते बंद जालें. दुसरो दीस जाता इवनिंग जाता म्हळ्यार परतून स्टार्ट जालें. मागीर म्हाका मातशी भिरांत येयली अशी जाली आनीक टॉर्च आफ्टर टॉर्च येवपाक लागले आनी म्हाका डेव्हिलान रिमाइंड केलें जायते वर्सां फुडें म्हजो सासूपाय हॉस्पिटलांत आसतना तेन्ना एका दादल्याक एडमीट केल्लो आनी ताका हिकअप्स येता म्हणून आनी तेजें बंदूच जायनासलें. देन होली स्पिरिटान म्हाका रिमाइंड केलें. आय कन्फेस हांवें स्क्रिप्चर म्हणलें आनी पोतून हें केलें बंद केलें मिन्स हांव रेस्टार गेली. हांवें म्हणलें ना जेजूचें उतर हिलींग ऑलरेडी जालें आसा. जेजू मेल्लो फुरसार आमकां आनी आमकां पेकोवणी ऑलरेडी आसा म्हणून. आनी हांवें बाबाक सांगलें बाबा तूं अशें म्हूण लॉर्ड जेजू तुजें हांव मांस खाता आनी रगत पियेता. तूं म्हजे भितर आसा हांव तुजे भितर आसा आनी म्हाका सासणीक इटर्नल लायफ आसा म्हणून. आनी प्रेज गॉड विदीन 2 hours मागीर बंद जालें आनी त्या दिसाक सयत आतां ताका येना. ऑल ग्लोरी टू गॉड. Praise आनी God. अनदर टेस्टिमनी God. आनी एक टेस्टिमनी पयर हांव म्हज्या बाबाक घेवन म्हाका काम आसा म्हणून हांव सिटींग गेल्ली बायक घेवन आनी येता तेन्ना फ्लायओवराचेर सडनली म्हजी बायक स्लीप जाली आनी फाटल्यान बाबा बसून आसलो आनी एक वॉलाक वचोन हिट जाली आनी म्हज्या पांयांचेर येवन बायक पडलें आनी खूब पेन येयली म्हाका. पूण म्हज्या बाबान मागीर म्हाका घरा हाडलें आनी मागीर हांवें रिब्यूक केलें आनीक स्वेलिंग बी सगळें देंवलें आनी कांय मेजर डॅमेज जावंक ना म्हाका. जेजूक आर्गां. ऑल ग्लोरी टू गॉड. थँक यू जीजस. Frena, God is with you all the time. Angels around you. Praise Yes, God. sister. All glory to God. Yes. Aaron कोण काय म्हणटा? आवाजात Aaron म्हजो बाबा. Aaron म्हजो बाबा. All right. Praise God. Thank you. देव बरें करूं. हांव म्हणटा म्हजी सिस्टर गोंयकी दिता आनी एरन कोण उलयता? वय तेंच म्हाकाय तेंच जालें. मामी गोंयकी दिता. व्हेरी गुड. वय व्हेरी गुड. प्रेज गॉड. जेजू कारगा. Praise God. बरें भाव भयणीनो आयकात बरे भशेन. आमी कॉमेंट्स करचे पयलीं. आमी तुमकां ही गोवायकी दिवपाक कित्याक तुमकां हो चान्स मेळटा? तुमकां समजता की बिश्टी गोवायकी दिली सगळ्यांनी कितें कितें म्हणलें म्हणजे गोवायकी जाता ती. हांव तुमकां सांगता एक बरी खबर सांगता. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता ते उतराचेर आमी नियाल करता तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा. आतां कितें जाता एक टेस्ट येता आनी टेस्ट येना फुडें आमी जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आतां आमकां टेस्टा वरवीं आनी देवाच्या उतरा वरवीं आमकां एक टेस्टमनी दिवंक मेळटा. एक गोवायकी दिवपाक मेळटा. देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी एक गोवायकी दिता आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमी गोवायकी दिता म्हणजे आमी टेस्टमनी दिता गरज आमकां खंय टेस्टमनी दिवपाक हांव तुमकां एक फॉर्म्युला सांगता. द ABC ऑफ टेस्टमनी. द ABC ऑफ टेस्टमनी म्हणजे ए म्हणटात ते भाशेन सारकी एक्युरेट आसूंक जाय. A for accuracy. B for it must be brief. म्हणजे चड खबरो सांगपाच्यो ना हें जालें तो हें जालें फकत ब्रीफ जावंक जाय. आनी तिसरी म्हणल्यार एकदम इम्पॉर्टंट it must be Christ centered. C for Christ, B for brief, A for accurate. आता जेन्ना आमी टेस्टिमनी दिता तेन्ना गोवायकी दिता
आमी आमचे ओडविको सांगूंक जाय वा देवाच्यो ओडविको सांगूंक जाय? देवाच्यो. देवाच्यो. सारखे म्हणले ते सिस्टर. देखून जेन्ना आमी गोवायकी दिता आणि कोण आमची गोवायकी आयकता, कोण आमची टेस्टिमनी आयकता, तांकां कितें जाय त्या गोवायकी आयकोन कितें जाय तांकां फायदो? तांकां कसलो फायदो जातलो? भावार्थ जाता तेंचे. भावार्थ कसो वाडटलो सिस्टर? जेजूचे नाव घेयली न्हू तेणे केन्ना तूं गोडणीक घोडोंक ना. जेजूच्या नांवान घोडटा वो देवाचे उतर उलोवन घोडटा. आता ऐकात, हांव तुमकां सजमणी दिता. जेन्ना देवाच्या उतराची परगोडणी जाता, प्रोक्लेमेशन ऑफ द वर्ड जाता आणि तें उतर आमी सजमून घेता, आतां कितें जाता? त्या उतराची सजमणी मेळल्या म्हणून हांव तें आतां उतर म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटां आणि आतां जेन्ना हांव तें उतर पाळटां, म्हाका एक जोयतीवंत जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक विक्टोरियस जिवीत, एक एबंडंट लायफचें जिवीत हे हांव जिवंक पावता. होय की ना? होय. केन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेळटली. तेच भाशेन जेन्ना हांव गोवायकी दिता, जो आयकता गोवायकी ताका कितें जाय? त्या उतराची ताका सजमणी जाय. सजमणी जाय म्हणजे कितें? जेन्ना हांव गोवायकी दिता, समजा हांव आतां तुमकां म्हजी गोवायकी दिता, तुमकां म्हजी गोवायकी आयकोन कितें फायदो जातलो? तुम्ही म्हणटले प्रेज द लॉर्ड, तितलेंच म्हणटले तुम्ही म्हणटले त्या भावान त्या भयणीन गोवायकी दिली, ताचो प्रॉब्लेम असो आसलो, ताणे देवाचें उतर घेतलें आनी ताका खूब त्रास भोगले, पूण तांचो विश्वास तांची चोत्राय जेजूचेर सोडूंक ना आनी ती चोत्राय जेजूचेर धरून, त्या उतराचेर धरून आतां जी टेस्टिमनी आयली, जी जोयतीवंत जिवीत मेळ्ळें, आतां जेजून त्या भावाक त्या भयणीक केला जाल्यार जेजून म्हाकाय करूंक जाता जेन्ना हांव त्या उतरा प्रमाणे चलता. आमेन. आयकतात भाव भयणीनो? देखून जेन्ना आमी गोवायकी दिता, आमी चिंतूंक जाय, ही गोवायकी हांव जेन्ना दिता कोणाक, ताका कसलो फायदो जातलो? देवाची महिमा को दितलो? देवाक आर्गां आनी बाकांडी को दितलो? खंय देवाचें उतर जे हांव आतां परगोट करता ताचो फायदो दुसऱ्यांक को जातलो? हें चिंतप हांवें मागणें करून पवित्र आत्म्या उदेशी हांवें म्हजी गोवायकी दिवंक जाय. जेन्ना हांव गोवायकी दिता तेन्ना कितें घडटा? लोक जो ही गोवायकी आयकता तांचें मन बदलता, तांचें जिवीत बदलता, तांकां सजमणी मेळटा आनी आतां तांचोय भावार्थ वाडटा आनी आतां ही सगळीं एक जोयतीवंत जिवीत जें तुका घडलां ताकाय घडोवन येता आनी तांचो भावार्थ वाडत येता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कोण सांगता गोवायकी दी, आतां आमची सिस्टर मारिया तुमकां सगळ्यांक सांगिना, आयज बाबा तूं आयज प्रिचींग कर नाका, तूं देवाचें उतर सांगिनाका, आयज हांव कोणाक सांगता तूं प्रीच कर म्हणून. मी प्रीच करतल्या? ना. कित्याक करचें ना? तुमकांय करूंक जाता, पवित्र तुमचे कडेन आहा, कित्याक करूंक जायना? देखून भाव भयणीनो, हांव तुमकां कित्याक हो प्रश्न विचारला? तुमी चिंतोंक जाय, आयज हांव जेन्ना देवाचें उतर आयकतां, केन्ना केन्नाय हांवेंच म्हाका हें देवाचें उतर म्हाकाच दिवंक जाय. हांवें चिंतोंक जाय, एका आरसा कडेन वचोंक जाय आनी देवाचें उतर म्हणूंक जाय, हें जावंक जाय, तो हें जावंक जाय, हांव आयकतां. आनी जेन्ना हांव आयकतां, आतां म्हाका ती प्रॅक्टीस जाता. आतां एक दीस तूं हांगा येताय कोंकणीच्या घरान, म्हणटा ब्रदर आयज तूं शिकय नाका, हांव शिकयतां. पवित्र आत्म्यान म्हाका एक बरी शिकवण दिल्या, हांव सगळ्यांक शिकवण दितां. आनी आमची सिस्टर मारिया तुमकां केन्नाच ना म्हणची ना. म्हणटली सिस्टर मारिया? ना ना, ते येता केन्नाच ना म्हणची ना. कित्याक भाव भयणीनो, कित्याक भाव भयणीनो, हांव तुमकां हें कित्याक सांगता, आयकात बरे भाशेन. हें देवाचें उतर परगोड करपाचें काम खंय जातलें? पयलीं आमी गोवायकी दिवंक जाय. कितें आमच्या जिवितान घडलां? जेन्ना आमच्या जिवितान हें घडटा, आतां दुसरो ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना येता, आमी आतां देवाच्या उतराची परगोडणी करूंक जाय. आनी आमकां हें देवाचें उतर परगोड करपाक देवान आमकां पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक दिला, फकत थोड्यांक दिवंक ना.
फकत म्हाका दिवंक ना, कोणाक सिस्टर मारियाक दिवंक ना, कोणाक आमच्या सिस्टर जेनेटाक दिवंक ना, थोड्या लोकांक दिवंक ना, सगळ्यांक तुमकां दिला. देखून आमी सगळ्यांनी देवाचे उतर परगट करूंक जाय. आता ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळता आमकां देवाची आमची गोवायकी दिवपाक. कितें ह्या उतरा वरवीं आमी जैत आमी भोगूंक पावल्या ते सांगपाक आमी फुडें येवंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी गोवायकी दिता आनी जो लोक आयकता त्या गोवायकी वरवीं आमकां कळटा की खरेंच देवाचें उतर जावन आसा सोत, देवाचें उतर जावन आसा एकदम सोत, आनी त्या स्वता वरवीं आतां आमकां हें जैत मेळटा. जेजू जुवांचो 8वा 20वो वड 32 कितें म्हणटा? यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री. तुम्ही सत्य समजतल्यार आनी त्या स्वता वरवीं तुमकां सुटका मेळटली, स्वता वरवीं सुटका मेळटली. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां ही सुटका मेळल्या आमी उमेदीन येवंक जाय आनी म्हणूंक जाय ब्रदर आयज तूं टिचींग जाय जाल्यार टिचींग ना जाल्यार नो प्रॉब्लेम, आमी सगळीं आयज देवाचें उतर परगट करतले, आमची गोवायकी दितले. आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां आयज शिकवण दिवंक जाय वय बरें आहा, पूण तुमची गोवायकी आयकोपाक आमकां सगळ्यांक जाय. देव हांगा आहा, पवित्र आत्मो आहा, आनी आमकां सगळ्यांक ही शक्ती म्हणटा तो ही जी घटाय आहा ती पवित्र आत्म्या उदेशी आमी ही गोवायकी दिवंक पावता. कोण आहा आतां गोवायकी दिवपाक? कोण आहा? हांव जाणा हांगा लोक आहा म्हणून तुम्ही बरोवंक ना, तुम्ही आयज चिंतोंक ना की आयज गोवायकी दिवंक जाय म्हणून तुम्ही तयारी करूंक ना जाल्यार बरें आहा. पवित्र आत्मो तुमकां ह्या वेळार म्हणटा दी गोवायकी. कितें तुज्या जिवितान घडलां आनी खंय त्या उतरा वरवीं तुका जैतिवंत जिवीत मेळना, ती गोवायकी तूं कालचे पावटी दिलाय, सदां बुधवारा दीस जाय, व्हेरी गुड, दीत राव. कित्याक जेजू तुका पळयता. अहें न्ही की दुसरो दिना जाल्यार हांवूच दिता म्हणून अहें चिंती नाका. तुका आयज 2 पाटी दिवंक जाय जाल्यार दी, कित्याक देवाक आर्गां दिवंक जाय आमी, ताका महिमा दिवंक जाय आमी, ताका वाखाणणी दिवंक जाय आमी. आमेन. आयकतात तुमी? Amen. कोण हा? वय ब्रदर. कोण हा? भाव भयणीनो, आनी एक सांगता तुमकां, जेन्ना आमी गोवायकी दिता, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी गोवायकी दिता, जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता, तुमी जाणो कितें घडटा तें स्वर्गार ह्या वेळार? जेजू आपल्या बापाक सांगता, बाबा ये 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 ये, आतां कांय करनाका, पळय तुजो पूत, तुजी धू, तिजो आमचे वयर कितें आमी कितें बरें केलां तें सांगता, सगळ्यांक सांगता. आनी आतां ह्या वेळार सर्गीचो बाप आनी जेजू आनी पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक सगळो संवसार सोडून तांची चोत्राय तुजेर आसता. स्वर्गार आसलेल्या बापाची चोत्राय तुजेर आसता. देखून भाव भयणीनो, आमी गोवायकी दिवंक जाय. कित्याक गोवायकी दिवचो फायदो आमकां, सर्गीच्या बापाचो फायदो आमकां. देखून आमी केन्नाच लजोंक नाका. आमी सदांच ही गोवायकी दिवंक जाय. आमची कितें देवान घडलां ताच्या उतरा वरवीं ही गोवायकी आमी सदांच दिवंक जाय. पण हा? Thank you, Jesus. पण हा? लजो नाकात. आमच्या जिवितान सदां कितें ना कितें घडटा. हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां म्हजी गोवायकी दिता आयज. खूब आहात, पूण आयज तुमकां एक धाकटीशी सांगता. हांव हांगा आमच्या सोसायटीन एक सेक्रेटरी म्हणून आहा, आनी म्हाका रेजिस्ट्रा कडेन वचोंक जाय आसलो कित्याक कामा लागून. आनी हांव थंयसर रेजिस्ट्रा कडेन वचपाक तयार केल्लें हांवें. तेन्ना हांवें म्हणलें पळोवया, फोन मारया ताका, तो हा ऑफिसान. तो म्हणूंक लागलो म्हाका, हांव घरा आहा. तो हिंदू बाब आमचो, तो घरा आहा म्हणूंक लागलो. काल हा, आयज हा, फाल्यांय हा, तूं परवा ये म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें कितें जाल्लें? ना, म्हज्या किडनीन फातर आहा म्हणूंक लागलो. इतली दूख आहा म्हाका पिल्लां दिल्यां, पूण आतां हांव खूब दुखीना आनी पिल्लां लागना. तर हांवें ताका सांगलें, हिंदू बाब तो, हांवें ताका केन्नाच हांव देवाचें उतर परगट करता, 2-3 पाटी मेवला म्हाका. हांवें केन्नाच ताका सांगूंक ना, अरे बाबा तुजे पासत मागणें करूं हांव. तो म्हणून लागलो, ना ना ना, हांव घरा आहा, मागणें को करतले. हांवें म्हणलें फोनार करता तुजे पासत मागणें. म्हणून बरें कर कर कर. हांवें म्हणलें दोळे बंद दवर, तूं म्हज्या जेजूचेर बावाट दवरता जाल्यार हांव ह्या वेळार तुका म्हज्या जेजूच्या नांवान तुका बरो, हांव तुका तुजे पासत मागणें करता.
हांवें सुमार 10 10:30 आनी हांवें ताणें दोळे बंद केले आनी ताचे जेजूच्या नांवान ताका हांवें मागणें केलें माकूची 11वीची 23वी वोट आनी हांवें ते मागणें केलें आनी ताचे उपरांत हांवें ताका सांगलें बाबा तुका हांव शुक्रार दीस मेळटा म्हणलो आतां म्हजी दूख कमी जाल्या खूब बरें दिसता म्हाका हांवें म्हणलें तूं फाल्यां येतलोय हांव नोको म्हणूंक लागलो पूण बरें दिसता म्हाका आतां भाव भयणीनो बरें दिसता तो देवाचें उतर नोको ताका केन्नाच कोणें उतराची सोजमणी दिवंक ना पूण हांवें देवान ताका आतां बरो केला फाल्यां पोरवान ताका जेन्ना हांव मेळोंक येतलो म्हाका आतां चान्स मेळटलो दार उक्तें केलां देवान आतां ताका त्या उतराची सोजमणी दिवपाक त्या उतराची सोजमणी दिवपाक केन्ना पेकोणी मेळता आनी त्या उपरांत पेकोणी मेळल्या उपरांत दार उक्तें जाता त्या मनशाक देवाचें उतर सोजमण दिवपाक कित्याक कांयच बरें जायना जाल्यार फकत प्रिचींग केलें फकत देवाचें उतर सांगलें तो म्हणटा एका कानान आयकलें त्या कानान सोडलें पूण जेन्ना ताका ताची दूख गेली ताका पेकोणी मेळली आतां म्हणटलो तो म्हाका अरे बाबा त्या दिसा मागणें केलें बरें दिसलें आतां बरो आहा आतां ताका विचारूंक सोदता हांव जेन्ना मेळतकूच बाबा तूं म्हज्या जेजूक वळखताय असो आनीक कितें शिकोवंक सोदताय आमच्या बुधवारा दीस आमचे भाशेन हें चलता तूं आयकोपाक तयार हाय हांव तुका हें झुमाचो क्लास धाडटा तूं मातसो येताय आनी म्हाका दिसता जें म्हाज्या मनान पवित्र आत्म्यान घालां तें हांव कोत्तलो तें आतां तो कोत्ता ओ ना कोत्ता तें दुसरें म्हाका पडोंक ना पवित्र आत्मो काम कोत्तलो पूण म्हजें काम कितें तें बीं ताच्या काळजांत घालपाक ताचें उतर दिवपाक तें हांव करपाक आतां पवित्र आत्म्या उदेशी कोत्तलो आनी आमी असलोच चान्स मेळत जाल्यार आमी एकल्याक आमी केन्नाच लजपाची गरज ना आमी सदांच दुसऱ्यांक सांगूंक जाय बाबा तुंय जेजूचो फाटलाव धर तूं आतां म्हज्या जिवितान येयलाय तूं हिंदू मुस्लीम कसलो जावं पूण म्हज्या जेजू वरवीं तुका तुजें तारण जातलें तुका 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 स्वर्ग उक्तो जातलो आनी आमी देवा भाशेन चिंतत जाल्यार भाव भयणीनो खूब लोकांक आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमी येवकार दितले तांकां आमंत्रण दितले कित्याक आमी सदां बुधवारा दीस जेन्ना बुधवाराच्या बुधवार आमी मेळता आमी म्हणटा कितें देवाचें उतर आमी आयकता पूण खूब लोक आहा ह्या संवसारांत खूब लोक आसा आमच्या शेजाऱ्यान आमचो जो पोदेर येता पांव घेवन दूदवाला येता न्यूजपेपरवाला येता आमच्या घरा कोण लोक येता काम करपाक तांकां आमच्यान देवाचें उतर दिवंक जाता कालचे फावटी तुमकां सांगलेलें आमची कोण बायल येता ती आमच्या घरा कडेन हांवें सांगलां तुमकां हालेलुया ब्रदर वय थंयच आमी करूंक जाय लोक जेजू कळकना पूण जेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें करता लॉस दिसना आमी आमचो जेजूक तांकां पोरगोट करूंक जाता तांकां तांचें तारण पळोवपाक देव आमकां पवित्र म्हणटा सांग तोंड उक्तें कर आनी म्हूण कितें सांग ओगी मना भाशेन रावनाका पूण म्हूण जें कितें तुका नाकारतली ओके नो प्रॉब्लम ओगी राव तुज्या ती नाकारतली म्हणून तूं ओगी रावशी जाल्यार तें बरें न्हय कित्याक आमी पवित्र काम करता देखून भाव भयणी जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो असलो ऑपॉर्च्युनिटी दिता आमकां चान्स मेळटा खिचोरी जावं आमच्या कामाच्या जाग्यार जावं आमच्या शेजाऱ्यान जावं आमच्या घरांत जावं आमच्या इग्रोज मातेन जावं बाजारांत जावं खिचोरी जावं आमी ही बरी खबर दिवपाक आमी वावरूंक जाय आमेन प्लीज गॉड म्हणटच कोण हा आतां गवायकी दिवपाक अजुनूय लॉसतात तुमी म्हाका दिसता गोंयचो लोक लॉजना गोंयचो लोक सदांच जेन्ना नातालांचो टायम येता डान्स करपाक सगळीं आमी बरीं आहात काजाराच्या दिसा डान्स करपाक कोण भितर लॉजना आतां कोण लॉसता ना ब्रदर कोण लॉजना मारिया जाणो की आमकां सदांच केन्नाच लॉस येना म्हणून आमी सदांच देवाक महिमा दिवपाक आमी सदांच फुडें सरता म्हणून कोण तरी हा आमच्या जिवितांत कितें तरी घडटा जेजू आमच्या जिवितांत कितें तरी बरें करता कोणाच्या जिवितांत कांयच जायना भाव भयणीनो लॉजो नाकात ह्या वेळार पवित्र आत्मो म्हाका सांगता खूब जाणां आसात तुमकां दिसता अरे बाबा आमी आतां भोयकी दीत जाल्यार
ती हाणें ब्रादरान सांगलें ABC आनी कितें सांगतलें आनी आमची शिकोवण फुडें वचची ना आनी लोकांक कितली चिंतना येतात. आयज शिकप ना जाल्यार प्रॉब्लेम ना. तुम्ही गोवायकी दिवंक जाय जाल्यार दियात. कित्याक पवित्र आत्मा ह्या वेळार म्हाका सांगता खूब जाण आहात जी गोवायकी दिवंक जाय पूण ह्या वेळार लॉसतात आनी जेजूय लॉसता तुमचे पासून. जेजून आपलो कपडो घाला आपल्या तकलेर म्हणटा म्हाका खूब जायना कित्याक तांकां सगळी लॉस जाता म्हजी. कोण हा लॉस काडलेलो कोण हा हांगा भाव भयणीनो कोणाक सांगू नाका आयज. बरें तुमकां ह्या वेळार कांय गोवायकी ना जाल्यार नो प्रॉब्लेम. पण जेन्ना आमी ह्या क्लासीक येता आमी सदांच कितें दिवंक पावतले. कित्याक ह्या वेळार जेन्ना आमी येता आमचे भाशेन आयकुपाक देवाचें उतर आमी आयकना आयज कितें उतर मेळटलें कितें आमचो फायदो जातलो वय बरें आहा. पूण ह्या आमी जेन्ना येता आमी कितें दितले जेजू आमी कितें सांगतले दुसऱ्यांक ह्या जेजूच्या रेजन दुसऱ्यांक कितें फायदो जातलो तें आमी सदांच चिंतूंक जाय. आनी जेन्ना आमी दिवपाक येता तेन्नाच की आमचें बरें जाता. शेतकामती जेन्ना बीं घालतात तेन्नाच ताका पीक मेळटा. पीक घालिना जाल्यार बिश्तो मोनो गो बसता जाल्यार ताका कांयच फायदो जावचो ना. तेच भाशेन जेन्ना आमी गोंयकी दिता आमी जेजून कितें आमच्या जिवितान घडलां तें आमी सगळ्यांक सांगता लॉस दिसनासतना तेन्नाच आमचो फायदो जाता. आमचें पीक आत्मीक पीक आनी सगळें आमच्या जिवितान हें पीक देवाचें पीक वाडत वेता बेसांव वाडत वेता. कित्याक आमी आमच्या जेजूक आमच्या सुरींच्या बापाक पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आकांडी आनी महिमा दिता. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Jesus. But there's one last chance. कोण हा अजूनही चिंता? ओके. ना जाल्यार आमी आमची शिकवण कमेंट करूया सिस्टर मारिया. होय ब्रदर करूया. ओके. या ओके. तर कमेंट करच्या आदी थोडे मागणी करूया. मोगळा बापा या वेळार जेन्ना आमी तुजें उतर शिकोंक वेता हें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. आनी बापा जेन्ना ह्या वेळार हांव तुजें उतर पुरगोट करूंक वेता ह्या उतराची शिकोवण म्हज्या भाव भयणांक दिवंक वेता. तुजो आत्मो जो म्हजे भितर आसा म्हज्या उतरा वरवीं म्हज्या तोंडांतली जी उतरां सुट्टात ती जावन तुजी उतरां आनी तुजी सजमणी तुज्या उतराची सजमणी ह्या म्हज्या भाव भयणीक दी म्हूण हांव तुका पयलेच आर्गां आनी वाखाणणी दिता बापा जेजूच्या नांवान. आमेन. 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 तर भाव भयणीनो आयज आमी आमची शिकवण ह्या उतराचेर करूया. या उतराचेर आमी करूया. प्रेसी तू वाचता हा? आणि ब्रदर या सॉरी ब्रदर रेडमी raised his hand. रेडमी ओके यस जातलें बाबा. रेडमी हात वयर काडलेलो. रेडमी या हात यस वयर गो अहेड. काडलेलो. हॅलो लॉजो नाका. कोण हा? Yeah, he or she raised the hand, but उलयना कोण. Okay, no problem. Sorry. No problem. तर आमी ह्या उतराचेर आयज आमी नियाळ करूया. कोण तुम्ही सगळीं पळयतात? Presi, you're reading. Yes, sir. बोगशी नासतो चाकराची वपार. ओके कोण वाचता म्हाका? होय प्रेसी वाचता ब्रदर. खंय गेले? अनम्यूट कर बाय.
21, brother. 21, yes. Okay. तेन्ना ताचे सोरशी वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सोमया, कितले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बखशिचो. 7 पावटी लेगून. 7 पावटी लेगून तो प्रश्न विचारता. 7 पावटी लेगून जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. ह्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब ताऱ्यार घालूंक सोडतो कोण एका 500 पोरी सोर्गीचे राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालण्याचे वरिश्ठ रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कोडे कांयच नासलें, तितले विकून नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक सयत ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकून आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. म्हणटोच तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. अशें म्हणून तो चाकर ताचे पांये पडलो. त्या चाकराचे चुरचुरे दवरून त्या दोनयान ताका सोडलो आनी तें रिणूय ताका बखशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलोलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका दवरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणी म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांये पडून ताचे कोडे अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीत पर्यान ताणी त्या वांगड्या चाकराक बोंदखणीन घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें ताणी आपल्या दोनयांक कोलीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कोडे मागली देखून हांवें तुका सगलें तुजें रीण बखशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची
दोया दिसूंक नाका आसली आनी रागाबोरीत जावन तांणी सोगलें आपलें रीण फारीक कोरी पर्यान दोनयान ताका कोसाबानाच्या हातान घालो. तुमी कोण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांत तहान बhôgxina जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गींचो बापूय तुमकां बhôgxicho ना. आर्गां जेजूक, Argan आर्गां तुका जेजूक. भाव भयणीनो, ही 35 वर्ड हांव पोत्तून वाचता. तुमी जोन एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांतान बhôgxina जायत जाल्यार म्हजो सोर्गींचो बापूय तुमकां बhôgxicho ना. आयकतात तुमी? वय ब्रदर. हे जी वोपार तुम्ही आयज आयकल्या, आमची म्हणजे भयणीन ती वाचल्या, कितले पाटी आमी वोपार आयकल्यात आनी आमी सगळी वोपार कितें म्हणटा ती जाणो आमी. आनी वोपार कितें म्हणटा? ही वोपार कितें म्हणटा आमकां? ही वोपार म्हणटा की आमी देवा कडसून कितें आमकां मेळोंक जाय जाल्यार, ओ आमकां आमचें तारण जावंक जाय जाल्यार आमी आमच्या पेल्याक बhôgxणे दिवंक जाय. पूण भाव भयणीनो, ही वोपार आमी आयकल्या, हांव ही पोत्तून वोपार शिकोवंक आयज घेवंक ना, पूण हांव तुमकां दुसरेंच कितें सांगूंक सोदता आयज. कित्याक ही वोपार तुमी आयकल्या, खूब पाटी आमची इंग्लिशीन तुमी आयकल्या, तुमी दुसऱ्या प्रिचरा कडसून आयकल्या, आमी आमच्या पाद्रीन तुमकां सजमणी दिल्या, पूण आयज हांव तुमकां दुसरेंच कितें सांगूंक सोदता ह्या वोपारी वयर. आयकात बरे भाशेन. 35 वर्ड पोत्तून वाचता. तुमी जोन एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांतान बhôgxina जायत जाल्यार म्हजो सोर्गींचो बापूय तुमकां बhôgxicho ना. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? जेन्ना जेजू माकूची हांव पोत्तून वेता खंयसर हांव तुमकां सांगता. माकूची 11वा विसवोर वोड 23. म्हणजे भयणी मातशें म्हाका पोत्तून वाचा. 23वी वोड मातशी वाच. 23वी वोड मातशी वाच. कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना पूण आपूण म्हणटात तें जातोलें म्हूण बावार्थ दवरून ह्या दोंगराक म्हणीत हांगा सरलो उठ आनी दर्यांत वच, तें ताचे सोरशीं घडटलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. थँक यू जीसस. 23वी वोड पोत्तून वाचता. कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना, पोत्तून वाचता. कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना. भाव भयणीनो, आयज तुमकां विचारूंक सोदता, काळजांत दुबाव दवरपाचो आमच्या काळजांत कोणे आमच्या काळजांत दुबाव दवरूंक जाता? वय. वय 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 आमच्या ब्रदर. काळजांत आमकां दुबाव दवरूंक जाता? वय ब्रदर. वय ब्रदर. कोणाक दवरूंक जाता आपल्या काळजांत दुबाव? आमकां केन्ना सगळ्यांक. आमी जेन्ना मागता आसतना तेन्ना आमकां मेळना त्या टायमार आमी दुबाव करतात, दुबाव दवरतात, जातलें ओ जावचें ना काय म्हूण. बरें बरें. हांव म्हजो प्रश्न बदलता. ओके? ओके.
जेजू म्हणटा आमी आमच्या काळजान दुबाव धरिनासतना आमी जेन्ना या दोंगराक उलयता तेन्ना जे आमी उलयता ते घडटले वय की ना? वय. बरें. दुबाव खंयसर आसता? काळजान आसत जाल्यार. वय. आमच्या मनान दुबाव येवंक जाता? वय. मनान दुबाव वय. मनान दुबाव जावंक जाता. आमच्या काळजांनी दुबाव जावंक शकता? वय ब्रदर. बरें आयकात भाव भयणीनो, देखून हांव ही आयज शिकवण दिता तुमकां बॉक्सण्या वयर. जेन्ना जेजू ह्या वडीन आमकां सांगता, आयकात, ओके, पळयात. जेजू म्हणटा तेच वडीन, कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी आमच्या काळजान दुबाव दवरता त्या वेळार आमी एक नवी रचना जावंक ना. आयकतात तुमी? वय ब्रदर. आमच्या मनान आमच्यान दुबाव येवंक जाता. आमच्या मनान दुबाव येवंक जाता. कित्याक आमच्या मनान जेन्ना आमी कितें खबर आयकता, केन्ना आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता, आमच्या कानान कितें आयकता, आमकां कितें आमच्या कुडीन कितें आमकां दूख आसता, तेन्ना कितें घडटलें, कितें आहा हे मनान आमच्या दुबाव येवंक शकता. पूण जो मनीस, आयकात बरे भाशेन, जो मनीस खरेंच जेजूचेर बावर दवरता, जो मनीस, जी बायल एक नवी रचना जाल्यान, केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरला, जेन्ना आमी सजमणी मेळल्या. कित्याक कालच्या बुधवारा दिसा आमी कितें शिकल्या? आमी शिकल्या की आमचें तारण कशें जाता? आमचें तारण जाता जेन्ना आमी जे जेजून खुर्सार घडला, तो आमचे पासत मेलो, ताणें आमचे पासत रगत वारयला, आनी ताजेर आमी बावर दवरता, आनी आमचें तोंड उक्तें करून आमी म्हणटा, जेजू तूं म्हजे पासत खुर्सार गेलोय, तूं म्हजें मरण मेलोय, तूं म्हजी सगळीं पातकां घेतली, जे म्हजे शिराप आसलें, म्हजे वायट आसलें, म्हाका इफेक्ट नासलें, तें तुवें सगळें घेतलें, तूं म्हजें मरण मेलोय, आनी हांव म्हजें तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा, जेजू तूं सगळें तुवें केलें म्हजे पासत, तूं तिसऱ्या दिसा पुनोच जेवन जालोय, तूं आतां सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसलाय, आनी हांव तोंड उक्तें करून हांव जेजूक आर्गां आनी भाट दिता. त्या वेळार हांव एक नवी रचना जाता, आनी म्हजें काळीज, म्हजो आत्मो, काळीज आनी आत्मो जावन आसा एकूच, म्हजें काळीज, म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता, आनी तेन्ना म्हज्या काळजान कसलोच दुबाव रावना. आयकतात भाव भयणीनो? होय ब्रदर. पूण आमच्या मनान दुबाव रावंक शकता. आमच्या मनान आमी जेन्ना एक नवी रचना जाता, आमच्या काळजान आमी केन्नाच दुबाव धरूंक जायना. कित्याक ज्या दिसा, आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी आमच्या काळजान दुबावता, म्हणजे आमी देवाच्या उतराक आमी दुबावता, तेन्ना आमचें तारण जावचें ना. आमचें तारण जावंक ना. आमचें तारण जावपाक आमी केन्नाच आमच्या काळजान दुबाव धरूंक जायना. आमच्या काळजान आमच्यान केन्नाच दुबाव धरूंक जायना. आमच्या मनान वय, कित्याक केन्ना आमी संवसारान आमकां खबर येता, वायट खबर येता, आमी कितें दिसता, वय दुबाव येता आमच्या मनान. मन म्हणजे आमचें कितें? आवर सोल, आमचें थिंकींग, वय शकता म्हज्या मनान येता केन्ना दुबाव. पूण देवाच्या उतरा वरवीं आमी कितें करता? आमच्या मनाची नवसोडणी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. रोमकारांक 12वा विस्वर बोट 2 सांत पावलो म्हणटा, आमच्या मनाची आमी नोडसणी करूंक जाय देवाच्या उतरा वरवीं. पूण आमी केन्नाच आमच्या काळजान केन्नाच दुबाव दवरपाचो न्हय. कित्याक ज्या दिसा आमी दुबाव दवरता आमच्या काळजान देवाच्या उतरा वयर, त्या दिसा आमी जाणो आमचें तारण जावंक ना, आमी केन्नाच साल्वार जावची ना. आतां आयकात भाव भयणीनो, आतां हांव
या उतराचेर जे आमी आयज आयकल्या ताजेर आमी परतून वचया. ही 18 वड जी म्हज्या भयणीन वाचल्या, आता 23 वडीन 35 वडीन आमी परतून आयकया. तुमी जोन एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांतान बघशिना जायत जाल्यार म्हजो सोर्गींचो बाप बापूय तुमकां बघशिचो ना. भाव भयणीनो, हांव ही वोपार हांव तुमकां सजमणी दिवपाक आयज तुमकां सजमणी दिवंक जाय जाल्यार हांव पळयतां कितली सजमणी तुमकां आयज मेळटा. ना तर आमी फुडल्या बुधवारा दीस परतून आमची शिकवण करूंक जाता. पूण आयज हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां तें आयकात. जेन्ना ही 35 वडीन आमी आयकता की जेजू म्हणटा तुमी जोन एकलो तुमच्या पेल्या काळजांतान बघशिना जायत जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बापूय तुमकां बघशिचो ना. हाचो अर्थ कितें? आमकां आमच्या जिवितांत कोण तरी आमकां वायट करता. आयकात, कोण तरी वायट करता आमकां, कोण तरी आमकां दुखयतलो आमकां आमच्या जिवितांत. आमचो घोव, आमची बायल, आमची भुरगीं, आमचो शेजारी, आमची सासूमाय, सासूपाय, आमची पायमाय, आमचो बॉस कामाचो, कोण शेजारी, कोण तरी कोणे तरी आमकां वायट केला आमच्या जिवितांत. होय की ना? होय ब्रदर, होय केला. सगळ्यांनी कोणे तरी वायट केला आमकां आमच्या जिवितांत. आता आयकात भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचे फाटलावदार जाता त्या वेळार कितें जाता, आमचो आत्मो कितें जाता, आमचे काळीज कितें जाता, जेजू सारकें जाता. होय की ना? होय. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, तुम्ही बुधवाराच्या बुधवारा देवाचें उतर आयकोंक येतात जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आतां आमकां हे टॅक्नॉलॉजी वरवीं युट्यूब व्हिडिओ मेळटा. युट्यूब व्हिडिओ परतून भायर वता त्याच दिसा वा दुसऱ्या दिसा आनी आमकां तें देवाचें उतर आयकोंक परतून मेळटा. आमी जेन्ना आयज बुधवारा दीस देवाचें उतर आयकता ताच्या उपरांत आमी केन्नाच तें उतर परतून आयकना. आमी बरयना, तेजेर नियाळ करिना. फुडल्या बुधवार दीस जेन्ना आमी येता आमकां त्या उतराची सजमणी मेळची ना. कित्याक जे आमी शिकता ह्या वेळार कालच्या बुधवारा दीस, आयच्या बुधवार दीस, फुडल्या बुधवार दीस एका फाटल्यान एक म्हणजे जो भुरगो केजीन हा तोच केजी पास जाल्या उपरांत तो फर्स्ट स्टँडर्डान वतलो. फर्स्ट स्टँडर्डान पास जातकूच सेकंड स्टँडर्डान वतलो. जो केजी ना ताका मॅट्रीक करपाक जावचें ना, कित्याक तो जे शिकोंक जाय मदल्यान 1, 2, 3, 4, 5, 6 हे स्टँडर्डान शिकोंक जाय तांकां ती सजमणी ना आनी तो अजुनूय ल्हान आहा. तेच भाशेन जेन्ना आमी ह्या देवाचें उतर आयकोंक येता बुधवाराच्या बुधवारा, पूण जें उतर आयकता ताजे उपरांत आमी त्या उतराचेर नियाळ करिना, तें परतून आयकना युट्यूबाचेर. हातून आमी थोडी जाणां तुमी वय आमची सिस्टर मारिया म्हणटा तुमकां कितें म्हणटा, मातशें रिकॅप करा. थोडी जी परतून रिकॅप करतात ती बरे भाशेन करतात, तांकां करचेंच पडटा. पूण आमी जी रिकॅप करिना आमी कितें करता, आमी आयकता, एका कानान आयकता. फुडल्या बुधवारा दीस पासून ते कितें सांगलां ते परतून रिकॅपा वरवीं आमकां थोडी सजमणी मेळटा. पूण ते आख्ख्या बुधवार आख्ख्या सुमारान आमी त्या उतराचेर नियाळ करूंक ना. आनी देखून भाव भयणीनो, तें उतर आमच्या काळजांत ना आनी आतां सजमणी ना म्हणून आमकां कसलीच गोवायकी दिवपाक मेळचो ना. पूण जेन्ना आमी आयकता आनी खरेंच तें उतर आमी पाळटा, फुडल्या बुधवारा दीस जेन्ना आमी हे परतून येतले त्या उतराची सजमणी घेवन आतां आमकां आनीक सजमणी मेळटली आनी आमी वाडत वेतले आमच्या भावार्थान, आमी वाडत वेतले आमच्या संबंधान जेजू कडेन. देखून हांव तुमकां आयज परतून सांगूंक सोदतां आनी पवित्र आत्मा म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमकां गरज फकत आमकांच फटोवपाची न्हय. आमी आयकलां तें जाकोबाचो 1:22 आमी शिकल्या तें 2-3 बुधवार पयलीं. कितें शिकल्या आमी की जेन्ना आमी फकत देवाचें उतर आयकता पूण तें उतर आमी पाळिना, आमी कितें करता, आमी आमकांच फटयता. आमी आमकांच फटयतात. पूण जेन्ना आमी तें देवाचें उतर आयकता, तें उतर ताजेर उतराचेर नियाळ करता, तें उतर पाळटा, आतां आमकां टेस्ट येतलो. पूण तें उतरा वरवीं आतां आमची टेस्टिमनी जातली. आतां आमकां ती गोंयकी दिवपाक आमकां चान्स मेळटा. वय खूब घडलें ह्या आठवड्यान, खूब घडलें.
आख्या सुमारान खूप घडले आमच्या जिवितांत, पूण त्या उतराक उतर घट धरून रावलो आनी त्या उतरा वरवीं आयज म्हाका घोयक दिवपाक म्हाका उमेद हा म्हज्या काळजांत, कित्याक जेजू वरवीं जेजूच्या उतरा वरवीं म्हाका तें जैत फावो जालें. वय त्रास आसले, खूप त्रास आसले, उतर म्हज्या जिवितांत आसले म्हणून, पूण हांव गोट रावलो उतराचेर, म्हजो भावार गोट धरलो त्या पवित्र आत्म्या उद्देशीन त्या उतरा वरवीं आतां म्हाका जैत मेळ्ळें आनी आतां हांव ही घोयकी दिवपाक हांव आयज हाजेर आसा. पूण 35 वडील परतून वचया. तुमी जोन एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांतान बघचिना जायत जाल्यार, हांव भयणीनो, समजा कोणें हांवें तुमकां आयज सांगलें वय आमी सगळ्यांक भोगसणे दिवंक जाय, वय की ना? कोणें आमकां दुखयलो आमी ताका कितें करूंक जाय? ताका आमी भोगसणे दिवंक जाय, वय की ना? तुम्ही आयज देवाचे उतर आयकल्यात, तुम्ही नियाळ केलो, वय त्या भावान, त्या भयणीन, त्या सासूमायन, त्या घरकारान म्हज्या, त्या शेजाऱ्यान म्हज्या कितें वायट केलें, खूब म्हाका त्रास दिले, पूण आयज देवाच्या उतरा वरवीं हांवें थाराव घेतला आनी हांव आयज त्या म्हज्या भावाक, त्या म्हज्या भयणीक, त्या सासूमायक जे लोकांनी म्हाका दुखयला, हांव ताका आयज भोगसणे दिवपाक हांवें निचो केल्या, हांवें थारायला. हांव आयकता देवाचें उतर, ताका भोगसणे दिता. जेन्ना आयज हांव रातीक न्हिदता, फाल्यां सकाळीं उठ्ठा आनी जो मनशान म्हाका त्रास केला तो म्हजे फुडें येता. ह्या वेळार सगळें जे म्हज्या मनान आसलें तें म्हज्या मनान येता आनी हांव म्हणटा, वय काल राती हांवें भोगसणें दिल्लें, पूण परतून म्हाका आयज इतली तिडक मारता, ताका पळोवनूच म्हजें रोगत शिजता, म्हज्या कुड्यार शिजता म्हणटा ते भाशेन, आनी म्हाका खंय दिसता की दांडो घेवन ताका मारूंक दिसता. कित्याक जे ताणें म्हज्या जिवितांत केलां तें म्हज्या मनान आसा आनी देखून आयज हांव एकदम रागार म्हाका भोगसणे दिवपाक जायना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जे आमी भोगसणे दिता पयलें आमकां जाय भोगसणे दिवपाक आमच्या काळजांतल्यान, आमच्या मनांतल्यान न्हय, आमच्या काळजांतल्यान. कित्याक आमच्या काळजांतल्यान आमी दीत जाल्यार भोगसणे कितें जाता, आमी तो थाराव घेता, आमी आमच्या फिलिंग्साचेर वचना. फिलिंग्स म्हणटात कितें? आमच्या फिलिंग्स आमचे भाशेन फिलिंग्स म्हणजे कितें? हुस्के. What is the meaning of feelings? भावना. म्हज्या भावना वरवीं हांव कोणाक भोगसणे दिना. कित्याक आयज म्हजी भावना म्हणटा, आयज म्हाका बरें, आयज म्हजें पोट भरलां, आयज बरो दीस आसलो म्हजो, सगळें म्हाका बरें बरें भाशेन सांगलां, बरें बरें केलां म्हूण सांगता. आयज म्हजी भावना बरी आसा, देखून आयज सगळ्यांक बघशिता. पूण काल म्हजो दीस एकदम वायट वसत जाल्यार आनी जो मनशान म्हाका खूब त्रास केला तो म्हज्या फुडें येत जाल्यार आतां म्हजी सगळी भावना शिजतात आनी त्या मनशाक धाण पासून मारून दिवपाक. पूण काल हांवें ताका देवाच्या उतरा वरवीं हांवें ताका बघशिला. तेन्ना भाव भयणीनो, आमचें भोगसणें काळजांतल्यान जावंक ना. आयकात बरे भाशेन, जेन्ना म्हजें भोगसणें काळजांतल्यान जाता, कित्याक आयज आमी 35 वडील आमी शिकता, आखी वोपार आमी शिकचे ना. तुमी जोन एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांतल्यान बघचिना जायत जाल्यार हाचो अर्थ कितें? आमी काळजांतल्यान भोगसणें दिवंक जाय जाल्यार कोणाक? खंय दिता? आमच्या भावना वरवीं दिता वा त्या देवाच्या उतरा वरवीं दिता? देवाच्या उतरा वरवीं. देवाच्या उतरा वरवीं म्हणजे जे देवाचें उतर म्हणटा, बाबा ताका भोगसणें दिवं, त्या मनशाक, म्हज्या सासूमायक, त्या घरकाराक, त्या बायलेक, त्या शेजाऱ्याक, त्या म्हज्या सायबाक ताका भोगसणें दिवपाक म्हाका दिसना, म्हाका ही भावना ना. आनी म्हाका दिसता इतलें वायट केलां ताणें म्हाका की म्हाका ह्या वेळार भोगसणें दिवपाक म्हाका दिसना. पूण जेन्ना हांव पळयता की जेजून म्हाका खुर्सार इतलो म्हाका भोगसणें दिलां, ताणें म्हजो जागो घेतला, तो म्हजें मरण मेला, ताणें म्हजो जागो घेतला खुर्सार, आनी जे म्हाका घडोवंक जाय आसलें तो म्हजे पासत मेला. आतां म्हाका खुर्सार इतलें भोगसणें मेळलां. जेन्ना त्या उतराचेर हांव नियाळ करता आनी म्हाका ती सजमणी मेळटा की खुर्सार जेजून म्हजो कितलो मोग केलो, तेन्ना हांव पळयता की ह्या मनशान, ह्या सासूमायन, ह्या घरकारान, ह्या बायलेन, ह्या शेजाऱ्यान, ह्या भावान, ह्या भयणीन म्हाका कितें वायट केलें जाल्यार तें जें वायट केलां म्हाका,
इतलें धाकटें पूण जें म्हाका मेळ्ळां जेजू वरवीं इतलें व्हड की हांव कितें करीत जाल्यार म्हाका केन्नाच देवाचें भोगसणें मेळचें ना. हांव कितलो बरो जावं म्हाका देवाचें भोगसणें मेळचें ना. पूण जेन्ना हांव जेजूचेर भावार्थ दवरतां, जें जेजून घडलां, तेन्ना म्हाका देवाचें भोगसणें फावो जाता. आनी त्या वेळार हांव म्हज्या काळजांतल्यान, कित्याक जेजूक हांवें म्हजो सोमयाक दोनी मानला, आतां काळजांतल्यान हांव भोगसणें दितां. आनी परतून तो मनीस फाल्यां म्हज्या फुडें येत जाल्यार वय भावना येतात म्हजी, म्हाका वय दिसता, पूण हांवें तें भोगसणें दिलां म्हणून आतां हें भितरलें भोगसणें दिलां म्हणून आतां हांव म्हज्या मनाची नोडसणी करतां आनी त्या भाक जे म्हाका वायट केलां ताका हांव भोगसणें दितां. हांव ताका मोगान चलतां, ताका गूड मॉर्निंग म्हणटा, जें बरें करूंक जाय ताच्या जिवितान हांव करतां. कित्याक देवान म्हाका इतलें भोगसणें दिलां. देखून भाव भयणीनो, ही 35 वडीन आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तुमी जोण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांतल्यान बघशिना जायत जाल्यार म्हजो सोर्गींचो बापूय तुमकां बघशिचो ना. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? देव आमकां बघशिना जाल्यार कितें आमी खंय वचपाचीं आसात? देव आमकां बघशिना जायत जाल्यार आमी खंय वेतले? आमी मिसाक वेतले, आमी देवाचें उतर आयकोंक येतले, आमी नवेनां करतले, आमी बायबल स्टडी घेतले, आमी सगळ्या प्रेगोजनांचे मागणे आयकतले, प्रिचींग आयकतले, पूण आमी तेजे उपरांत खंय वेतले? इफेर्नान वेतले. कित्याक जेन्ना आमचो सोर्गींचो बाप आमकां बघशिना, आमी आमच्या पातकान बुडून आसाव आनी त्या वेळार बुडीन आमच्या पातकान बुडून आसाव म्हणून आतां आमकां आमचें तारण जावंक ना. आमी आतां इफेर्नान आतां वय आमी धर्म करता, पूण आमच्या काळजान बोलना, खूब वीक बोलना. आमच्यान ज्या लोकांन आमकां वायट केलां आमी ताका काळजांतल्यान भोगसूंक जायना. आनी देखून आमी सगळें जें वीक दवरलां भितर तें वीक आमकां कितें करता, तें आमच्या देंवचाराक एक लायसन दिता आमच्या जिवितान पाड घालपाक, आमच्या जिवाचो वाट घालपाक, आमकां हाय प्रेशर दिवपाक, हें दुखोवपाक, तें दुखोवपाक, आर्थरायटीस आनी तें आमचे पयशे आमचे दुडू वहेच वेतात, सगळें वायटपण येता आमच्या जिवितान. कित्याक आमी दुसऱ्यांक काळजांतल्यान भोगसणें दिवंक ना म्हणून. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना देवान आमकां जेजू वरवीं भोगसणें दिलां खुबसार, हाचो अर्थ कितें? आमी कांयच बरें करूंक ना ह्या जिवितांत, कांयच करूंक ना. आमी कितें केलां की आमकां देव भोगसणें दिवंकूच जाय म्हणून? आमी कितें बरें केलां ह्या संवसारांत? कांयच करूंक ना. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला की जेजू म्हजे पासत खुर्सार मेला, ताणें आपलें रोगत म्हजे पासत बारोयलां, तेन्ना भावार्था वरवीं हांव एक नवी रचना जाता. जेजू येता आनी म्हज्या काळजान आपलो म्हजें काळीज आनी जेजूचें काळीज एक जाता. आतां हांव जेजू सारकी जाता ह्या संवसारांत. आनी त्या वेळार हांव आतां जेजूच्या पवित्र आत्म्या उदेशी आनी जेजूच्या कृपेन हांव आतां काळजांतल्यान देवाच्या उतरा वरवीं चलोन हांव दुसऱ्यांक भोगसूंक पावतां. आनी त्या वेळार जेन्ना हांव तें थाराव घेता भोगसणें दिवपाक, आतां पवित्र आत्मा म्हज्या भितर म्हाका ती शक्ती दिता म्हज्या मनाची नोडसणी करूंक. वय देवाचें उतर आमी केन्ना इंग्लिशीन म्हणटा फॉरगिव एंड फॉरगेट. देवाचें उतर फॉरगेट म्हणिना. देवाचें उतर केन्नाच म्हणिना की कोणें तुका वायट केलां तूं फॉरगेट म्हणून. वय तुज्या मनान येतलें तें फॉरगेट करून, पूण जेन्ना हांव जाणा की ह्या मनशान इतलें वायट केलां, हांव ताका त्या वेळार भोगसणें दितां, मोगान चलतां, ताका कितें जें बरें करूंक जाय तें हांव करतां. आनी जेन्ना हांव अशें करतां, हांव म्हज्या सुरीच्या बापाक दाखयतां की खरेंच हांव म्हणून हांव जावन आसा ताचो पूत, हांव जावन आसा देवाच्या म्हज्या सुरीच्या बापाची तूं. आयकतात भाव भयणीनो? Amen. I prove to the Father in heaven that I am a child of his. केन्ना? जेन्ना हांव म्हज्या दुस्मनांक पासून हांव बक्षितां. म्हज्या शक्तीन, म्हज्या बोडान, म्हज्या विल पावरान म्हाका कोणाकूच भोगसूंक जायना. पूण जेन्ना एक नवी रचना जाता, जेन्ना जेजू म्हज्या भितर जियेता, त्या वेळार म्हाका जेजूचे कृपे वरवीं म्हाका काळजांतल्यान भोगसणें दिवंक जाता. आनी जेन्ना हांव काळजांतल्यान भोगसणें दितां, पवित्र आत्मा जो म्हजे भितर आसा आतां म्हाज्या मनान म्हाका हेल्प करता, म्हाका आदार दिता.
या मनाची नोसणी करू आणि आता म्हज्या मनांतल्यान पासून म्हाका ते बोगसाणे दिवंक जाता. भाव भयणीनो आयकात पोत्तून आमच्या भावना वरवीं आमच्या कोणाकूच बोगसाणे दिवंक जायना. कितले फावटी लोक आमकां वायट कोत्ता. आमी चिंता वय 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 आयज हांव बरें आयज म्हजी भावना बरी आसा, म्हजो मूड बरो आहा, म्हाका प्रमोशन मेळ्ळां, सगळीं म्हाका बरें कोत्ता, आयज म्हजो बर्थडे आहा, ती आयल्यान म्हाका विश करपाक. फुडल्या दिसा जेन्ना म्हज्या भावना वरवीं कोणाक हांवें बोगसाणें दिलां पूण हांवें काळजांतल्यान दिवंक ना देवाच्या उतरा वरवीं. कित्याक देवाच्या उतर म्हाका सजमणी मेळ्ळा. खुर्सात जेजून कितें घडलां त्या उतराची म्हाका सजमणी मेळना. हांवें फक्त भावना वरवीं म्हाका बोगसिला. त्या मनशाक तूं केन्नाच बोगशिचो नाय, कित्याक तूं एक नवी रोचना जावंक नाय म्हणून. तुवें काल बोगशिलाय पूण आयज तुजें बोगसणें वाऱ्यान गेलां. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणाक बोगशिता गरज आमकां काळजांतल्यान बोगसुपाक. काळजांतल्यान म्हणजे कितें? देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना हांव बोगशिता हांव तांचो मोगूय कोत्ता. कित्याक एक कॉइन पयशे जाल्यार म्हणटा आमच्या गाल्फान कॉइन्स आसता, आमच्या इंडियाक कॉइन्स आसता, रुपयाचो कॉइन आसता. एक सायड हेड्स आसता, एक सायड टेल्स आसता. तेच भाशेन जेन्ना आमी कोणाक बोगशिता इट्स द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक सायडीक बोगसुपाचें, दुसरे सायडीक मोग करपाचो. जेन्ना हांव म्हणटा कोणाचो हांव मोग कोत्ता हांव ताका बोगशिता. कोणाक बोगशिता तांचो मोग कोत्ता. बोगसणें आनी मोग करपाचें एकूच. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना हांव काळजांतल्यान कोणाकूच खरेंच हांव कोणाक बोगसणें दिता हांव केन्नाच चिंतिना. हांव म्हणटा हय ताका कितें वायट जावं, ताका कितें तरी जावं, ताका कितें घडलां तें बरेंच घडलें, म्हाका वायट केलें न्ही बरेंच घडलें. आमी अशीं चिंतना घेत जाल्यार आमी आमच्या सुर्गींच्या बापाचो केन्नाच आमकां बोगसणें मेळचें ना वा आमचें तारण जावचें ना आनी आमी केन्ना स्वर्ग भोगूंक पावचें ना. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवटमान जे आमी आयकलां, ही वोपार आयकल्या, ही वोपार आमी पोत्तून वाचुया. फुडें आमी जेन्ना ही क्लास जातकच आमी आमच्या घरा कडेन या आनी आमी आमचें हें देवाचें उतर आयकुया. पूण ही पोस्तीस ही वोट कित्याक हांव तुमकां सांगता, कित्याक जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सांगातान देवाच्या पवित्र आत्म्या दिशी आमी कोणाक बोगसणें दिता. कोणाक? ज्या लोकांनी आमकां वायट केलां. आमच्या आमीक न्हय, आमची सगळीं भाव भयणां वय सगळीं बरीं आहात. पूण ह्या मनशान म्हाका वायट केलां. केन्ना आमचो घरकार आमकां वायट केलां. कितले फावटी आमच्या घरकारान आमच्या घरकान्नीन आमकां कितें वायट उलयलां. आमच्या शेजाऱ्यांनी आमच्या सासूमायन सासूपायन सदांच चलता तें गडबड चलता. देखून आमी सदांच आमी बोगसणें दिवंक जाय. खरेंच बोगसणें काळजांतल्यान दिवंक जाय. आनी जेन्ना आमी बोगसणें दिता आमी आमच्या वाटेंतली भायर सरोन तांचो मोग करता आमी. कित्याक देवान म्हजो मोग केला खुर्सात जेजू वरवीं. ताणें म्हजे पासत आपलें रगत बारयलां आनी त्या चाकरान जे देवान ताका इतलें बोगसणें दिलें पूण जेन्ना ताणें बोगसणें दिवंक जाय एका चाकरान जे ताणें फकत 100 दिनार गेल्ले ताका कितल्या लाखांनी ताका ताच्या साहेबान ताका बोगसणें दिल्लें. पूण जेन्ना ताका एक चाकर आसलो ताचो जे ताणें फकत 100 दिनार गेल्ले आनी तो म्हणटा बाबा म्हाका टायम दी, वेळ दी. तो ताका वेळ दिना, ताका भुणभुणीन घालता. तेच भाशेन भाव म्हणून जेन्ना आमी सजमता की देवान आमकां इतलें बरें केलां, इतलें आमकां बोगसणें दिलां आनी आमी आमच्या भाव भयणांक, आमच्या सासूमायक, आमच्या गोरकाराक, आमच्या शेजाऱ्यांक जे आमकां वायट केलां आमी तांकां बोगसणें दिवपाक तयार ना, तेन्ना आमचो सुर्गीचो बाप आमकां बोगसणें दिवचो ना, आमकां केन्ना स्वर्ग उक्तो जावचो ना. देखून आमी आयज एक निचो करुया आमच्या जिवितान. हांव नको कोणा कडेन हांव उलयतां ह्या वेळार पवित्र लोक कोणा कडेन उलयता. आमी येता ह्या बायबल स्टडीक, आमी आयकतात देवाचें उतर सदां. पूण आमी खूब जाणां आसा आमकां तो मनीस आमच्या जिवितान आमी वय ताणें दुखयला आतां पयस गेला म्हणून आमी आमचो गांव सोडून आमी भायल्या गांवांत गेल्या. पूण त्या मनशाचें नांव आयकत जाल्यार आमी तो मनीस आमच्या फुड्यान येत जाल्यार सगळीं जी भावना आसली ताणें वायट केलां ती आमच्या काळजांतल्यान भितर सरता. आनी हे जेन्ना घडटच आमी जाणो की आमी खरेंच ताका बोगसूंक ना म्हणून. आनी ताका बोगसूंक ना जाल्यार भाव भयणीनो आमी फकत भावना वरवीं बोगसिल्या, फकत मनान बोगशिल्या पूण काळजांतल्यान बोगसूंक ना. देखून हें एकदम खरें आमकां बरें न्हय. कित्याक सुर्गीचो बाप आमकां बोगसिचो ना. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमचो सुर्गीचो बाप आमकां बोगशिना
देवचाराक आमच्या जिवितान लायसन्स मेळता आमचे वाड घालपाक आमचे निसंतन करपाक आमच्या जिवितान आमच्या कुडीन आमकां माल दिवपाक हे दिवपाक ते दिवपाक कात्रायटीस ब्लड प्रेशर कितें ना गडबड घेता आनी तेजे उपरांत आमच्या कामांनी आमच्या पयशांनी आमच्या संबंधांनी वाट लायता देखून भाव भयणीनो आयज गरज आमकां एक एकल्याक आमचे दोळे बंद करून वो आयज नियाळ करूया आनी आयज आमी हो थाराव घेवया की बाबा तुवें तुज्या पुता वरवीं आमकां एक एकल्याक तुवें बॉगसणे दिलाय आमचो जागो तुवें जेजू खुर्सार तुवें घेतलोय आनी आमकां इतलें बॉगसणे दिलाय आमच्या सगळ्या पातकाची देखून बापा जेजूच्या नांवान ह्या वेळार सगळ्यांक म्हज्या जिवितान हांव बक्षितां भावना वरवीं न्हय पूण हो थाराव घेता की तुवें म्हाका इतलो बॉगसणे दिलाय आनी जे म्हाका दिवंक जाय ह्या वेळार की कोणेच म्हजो जीव काडूंक ना वय वायट उतरां उलयल्यान म्हाका नाकारला म्हाका हें केलां तें केलां खूब वायट उलयलें पूण म्हाका कोणेच खुर्सार मारूंक ना पूण तूं म्हजे पासत मेलोय बापा जेजू तूं खुर्सार मेलोय आनी तुवें म्हजो इतलो मोग केलाय म्हणून म्हाका इतलें बॉगसणे दिलाय म्हणून हांव ह्या वेळार सगळ्यांक म्हज्या जिवितान हांव बक्षितां आनी जेन्ना हे मागणी हांव करतां खरेंच काळजांतल्यान हांव बक्षितां देवाच्या उतरा वरवीं ह्या वेळार हे जे लायसन्स असलें ह्या चोराक ह्या धोंचाराक म्हज्या जिवितान ह्या वेळार ते लायसन्स कॅन्सल जाता आनी म्हजें जिवीत सारकें बरें जाता सगळीं बेसांव जी ब्लॉक जाल्लीं ती म्हज्या जिवितान येतात आनी आतां म्हाका सगळें देवाचें फावो जाता सगळें बरें जें देवान म्हाका म्हज्या पासत बोडलां जिवांचो दावो विस्वोर बोर्ड दा कितें म्हणटा चोर येता फकत चोरपाक त्रास करपाक आमचें निसंतन करपाक पूण जेजू म्हणटा हांव येयलां कित्याक तुमकां जिवीत दिवपाक बरें जिवीत दिवपाक सामकें गिरेस्त करपाक आनी हें जिवीत आमी जिवंक हें जिवीत आमी भोगोवंक आयज आमी फुडें सरोया जो लोक आमच्या जिवितान येयला आमकां बॉगसणे दिवंक ना ती आमी तांकां ह्याच वेळार बॉगसणे दिवया आनी हे लायसन्स देंवचाराचे कॅन्सल करून आमी आमचे सगळे सोर्गींच्या बापाचे बरें तें आमच्या जिवितान येवपाक आयज आमी फुडें सरोया आमेन Amen. Praise God. Praise Amen. God. Praise God. आर्गां जेजू आर्गां तुका जेजू वाकाणणी तुका जेजू Jesu. आर्गां तुका जेजू वाकाणणी तुका जेजू Jesu. म्हणटच भाव भयणीनो तुमकां कसलो कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय कोणाक सोजमणी घेवंक ना कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार तुमी ह्या वेळार म्हाका विचारूंक शकतात कित्याक ही सोजमणी मेळत जाल्यार आमकां ह्या उतराची खरेंच ह्या उतराची सोजमणी मेळत जाल्यार भाव भयणीनो हांव तुमकां खरेंच सांगता ज्या दिसा म्हाका ह्या उतराची सोजमणी मेळला दीस जावचे पयलीं म्हणजे हांव न्हिदच्या आदीं हांव सदांच न्हिदचो करता हांव म्हणटा बापा जाणो ह्या दिसाक आयज म्हाका कोणें हांवें दुखयलां कोणें हें केलां पूण बापा ह्या वेळार हांव कसलेंच म्हज्या काळजांत दवरिना हांव ताका बॉगसणे दिता तुज्या नांवान कसलें जे म्हज्या जिवितान कितें म्हाका वायट केलां तें हांव सगळें म्हज्या मनाची नोसण करता भितर हांव सरपाक दिना आनी आयज जे म्हाका देंवचारान प्लॅन केला म्हज्या जिवितान निसंडण करपाक तें हांव कॅन्सल करता जेजूच्या नांवान आनी हांव बरे भाशेन न्हिदता आनी हांव म्हजें जिवीत सारतां वय भाव भयणीनो आमच्या सगळ्यांक हें बरें जिवीत जिवंक जाता पूण केन्ना जेन्ना आमी ह्या उतराची सोजमणी घेता खरेंच सद्दां फकत एकूच दीस न्हय आयजूच न्हय सद्दां न्हिदच्या आदीं सद्दां उठतकूच आमी कोणें आमकां दुखयत जाल्यार त्याच वेळार आमी ताका बॉगसणे दिता आमी कसलेंच वायट दवरिना कित्याक वायट दवरीत जाल्यार पळय कितले फावटी लोक आमकां वायट करता की नको आमकां वायट केलां म्हणून आमकां कितें आमकां माकड बोडला म्हणून आमकां फुडींगपणां कसलीं वायट उतरां उलयल्या म्हणून पूण आमी केन्नाच नको की तो ज्या मनशाक वायट केलां वायट उतरां उलयलां आमकां वायट दिसलें म्हणून आमी नको देखून त्या वेळार आमी कितें करूंक जाय आमच्या मनान अहें धरून आमी आमच्या इंग्लिशीन ताका म्हणटात कोल्ड ट्रिटमेंट तुमी नकळत कोल्ड ट्रिटमेंट म्हणजे कितें हांव कोण म्हाका कितें म्हणटा जाल्यार हांव ताचे वाटेनूच वचना कितें करूं म्हणजे वाटेन येता जाल्यार ओके वच आमी चड उतरावल्या पण भितर आमचें सगळें शिस्ता ताका कितें वायट जालें जाल्यार आमी म्हणटा वय बरेंच घडलें देवान ताका बरें दिलें वय म्हाका त्रास केले पळय बरें असलें आमचें चिंतप आसत जाल्यार भाव भयणीनो एकदम बरें न्हय
एकदम बरें न्हय कित्याक आमी आमच्या काळजांतान ताका केन्ना आनी कोणें आमकां वायट केलें जाल्यार कोणें आमच्या दुस्मानान आमकां दुखयलो जाल्यार आमी सदांच मागणें करूंक जाय देवा तांकां बोगोस तांचे पासून हांव मागणें करता तांकां बेसांवनी बोर तांकां बरें कर कोणाक आमच्या दुस्मानां पासून जेन्ना आमी अशें मागणें करता आनी खरेंच तांचे पासून आमी तांकां बरें जायत तें आमी मागणें करता आमी खरेंच आमच्या सोरींच्या बापाक दाखयता की आमी खरेंच ताजी भुरगीं म्हणून ताजे भुरगे म्हणून ताज्यो चलयो म्हणून खरेंच आमी जेजूच्या उतरा वरवीं चलोन हें जैतिवंत जिवीत आमी जियेता आमेन Amen. Amen. Praise God. Praise God. Olivia, closing prayer korre baba. Yes, sister. मोगाळा बापा हांव तुका आर्गां महिमा आनी दिनवास दिता हे आयच्या दिसा खातीर आमी भोव करून हे वेळा खातीर तुजें उतर आयकोन आमचें काळीज भावार्थान भरता आमच्या भावान ब्रदर विन्संटा खातीर आर्गां दिता कित्याक ताणें आयज आमकां बॉगसोण्याचे विशयाचेर बरे भाशेन समजणी दिली जेजू तुवें आमकां बॉगसोण्या वरवीं जायतीं वेसांवां आनी मिलाग्री फावो केले तुजें उतर आमच्या काळजांत रिंगलां तें तुज्या येवजणी करूंक आमकां सदांच आयती कर म्हूण आमी मागता जेजूच्या नांवान हें मागणें तुका उबारता बापा आमेन Amen. Amen. Praise Amen. God. Amen. आमेन Praise God.